Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेलो जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जीवन जालो ताचेच खातीर जियोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती प्रमाणे जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेंत परतून हाडल्यांत आनी हें संधान दुसऱ्यांक पावोवचें मुण्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्तासोवें आसलो आनी मनशांचीं पातकां तांचेर थापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेंत परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संधानाचो संदेश परगडचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोबे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायचो केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोगतीन ताचें पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवाळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक ओकोद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन पेटोना. ताचें काळीज काकळुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांथाय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. उद्गार.
म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सोमूर्त म्हाका शिकोय. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकोलां, सोपूत मोडू न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय, जावं सोर्गींच्यान, कित्याक देवाचें शिंवासन तें, जावं पृथ्वीच्यान, कित्याक ताच्या पांयांची मोणोय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवन ओगळें तें वायटोव्या कोडलें येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. कोरिंथकारांचें दुसरें पत्र 5:20 ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी देवान विंचून काडलोली पोरजा, देखून आमी पातकी आसलीं तेन्ना पर्यंत देवान संवसारांतल्या सगळ्या मनशांचो मोग केलो. देखूनच आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात तीं मोरचीं नात, पूण तांकां सासणीक जिवीत फावो जातोलें म्हूण आस्वासन दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, खरेंच जेजू सगळ्या मनशां खातीर मेलो. देव मनशांची पातकां तांचेर आड मोनांत दवरिना, पूण क्रिस्ता सोवें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपले वेंगेंत परतून घेता. जेजून आमकां आपले प्रतिनिधी जावंक विंचून काडल्यात आनी आमचे सोवें देवाची येवजण आसा ती आमी शार्ती पावूंक गरज आसा. दर दिसा देव आमकां जायत्यो संदी दिता. आमी आपलो मोग, मोयपास, दया, काकलूत, भरवासो आदी दुसऱ्यांक दिवन तांच्या गरजांक पावयता. तांच्या जिवितांत देवाच्या उतराचें बी ओपून तीं सासणीक पीक दिवंक पावतलीं. आयजूच दुसऱ्यांक आशिर्वादाचीं जावंक सोयेक मेळटात ते होगडाय नासतना तांचो फायदो काडुया. तांच्या गरजांक पावोया. जशें जेजून केलें तशेंच दुसऱ्या सोवें करूंक आमचे प्रयत्न करुया. बरें करपाचो आमचो वावर चालू दवरुया आनी देवाक मोहिमा हाडुया. संवसारांत ताचें राज बांदूंक भोर घेवया. काकुळतिवंत बापा, म्हज्या जिवितांतल्यान जेजू भाशेन बरें करूंक वावरूंक आमकां तुज्या मोगान भर. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this
ministry. God bless you.